नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बंगळुरूत सुरू आशिल्ल्या G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांच्या बसकेक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान संबोधित केले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की भारतात 850 दशलक्ष परस चड लोक इंटरनेटाचो वापर करतात. दर एका म्हयन्यात सुमार 10 अब्ज व्यवहार UPI वरवीं जातात. भारतान जनधन बँक खाती, आधार आणि मोबायलाच्या वापरान अर्थीक समावेशकतेत क्रांतीच्या दिकेन गती हाडल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. भारतात 45% परस चड संवसारीक रियल टायम फारीकपण जातात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या वेळार सांगले. कोविन पोर्टलान भारताच्या कोविड वाशिनीकरण मोहिमेत महत्वपूर्ण योगदान दिला. ह्या पोर्टला वरवीं 2 अब्ज वाशिनांचे डोस आणि डिजिटल प्रमाणपत्रां दिवपाक मजत जाली अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगले. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. The Gati Shakti platform uses technology and spatial planning to map infrastructure and logistics. It is assisting in planning, reducing costs, and increasing speed of delivery. केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय हांणी आयज गुजरातांतल्या गांधीनगरात सुरू आशिल्ल्या G20 भलायकी मंत्र्यांचे बसकेत सांगले की पुराय संवसार भारता कडेन आशेन पळयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत संवसाराच्यो सगळ्यो अपेक्षा पुराय करतलो. भारत संवसारा खातीर एक व्हड वखदा केंद्र आसा अशें मंत्री मांडवीय हांणी सांगले. 20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है. 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है. 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं. 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं. विश्व के देश भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को पूरी करेगा.
भारत देश डिजिटल भलायकी वाठारात खूप मुखार सरला तशेंच 40 कोटी परस चड लोकांची आभा कार्डां तयार जाल्ली आसात अशी माहिती मंत्री मांडवीय हांणी दिली। इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन ज़रूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूज़फुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जनधन खात्यांच्या आकड्यान 50 कोटींचो पावडो हुपला। या खात्यात 56% खाती बायलांची असून 67% खाती गांवगिऱ्या आणि निमशहरी वाठारात उघडल्यात अशी माहिती अर्थ मंत्रालयान दिल्या। या खात्यान 2 लाख कोटी रुपया परस चड रकमेची ठेवी आसा। या खात्यात सुमार 34 कोटी रुपये कार्ड फुकट जारी केल्यात। खात्यातली सरासरी शिल्लक 4000 परस चड आसा। 5 कोटी 50 लाखा परस चड जनधन खातेधारकांक थेट हस्तांतरण लाव मेळटा। देशभरातल्या नागरिकांक बँकिंग सुविधा समान पद्धतीन मेळच्यो ह्या उद्देशान 2015 वर्सा प्रधानमंत्री जनधन येवजण चलणुकेत आयिल्ली। जनधन येवजणे संबंधान उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर ट्वीट करताना सांगला की ही ऐतिहासिक उपलब्धी आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 ऑगस्टाक दक्षिण आफ्रिका आणि ग्रीसाच्या 4 दिसांच्या भेटेर वतले। ते 15व्या ब्रिक्स तेंगशी परिषदेत वांटेकार जावपाचे आसात। दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मतामेला सिरिल रामापोसा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ह्या परिषदेक आमंत्रित केला। प्रधानमंत्री 25 ऑगस्टाक ग्रीस देशाक भेट दितले। भारताचे प्रधानमंत्री ग्रीस देशाक भेट दिवपाची फाटल्या 40 वर्सांतली ही पहिलीच खेप आसा। फाटल्या कांय दिसांसावन सेगीत पडपी घोग्यांनी पावसाक लागून हिमाचल प्रदेश सरकारान पुराय राज्याक सैमीक आपत्तीग्रस्त वाठार म्हूण घोशीत केला। ह्या बद्दलची अधिसुचोवणी काल जारी जाली। राज्यात ह्या पावसाक लागून व्हडा प्रमाणात जीवित हानी आणि वित्त हानी जाल्ली असून भौशीक आणि खासगी मालमत्तेचे व्हड लुकसाण जाल्ल्यान हो निर्णय घेतला। लुकसाणग्रस्त भागात मजत आणि बचाव कार्य झुजा पावड्यार सुरू असून गरजू लोकांक राज्य सरकाराच्या वतीन मजत दिवपाचे काम चालू आसा अशें मुखेलमंत्री सुखविंदर सिंग हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगला। ह्या पावसाक लागून दळणवळण साधनांचेर व्हड परिणाम जाला। आता मेरेन 12,000 परस चड रहिवाशी घरांचे लुकसाण जाला, जाल्यार 330 नागरिकांक मरण आयला आणि आता मेरेन 10,000 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला। सिमल्यात पालसणां कोसळिल्ल्या कारणान कांय लोकांक मरण आयला आणि मालमत्तेचे लेगीत लुकसाण जाला। एनडीआरएफचे पंगड झुजा पावड्यार परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाक यत्न करतात। एनडीआरएफचे निरीक्षक नफीज खान हांणी अधिक माहिती दिल्या। बाकी वो बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन ऊपर हमने ये है कि अब कम से कम 5 से 6 फीट गहरा कर करके जितना मलबा है पूरी तरह से मैनुअली एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और आर्मी की टीमें साथ में लगेगी, उसको डिगिंग करके और पानी के प्रेशर के माध्यम से अलग करके देख रहे हैं कहीं संभावना है बॉडी मिल जाएगी। मैनुअली ही हो पा रहा मशीन। फोटो पत्रकार संघटनेन आपलो वर्सुकी दीस पणजेच्या पीजे गॅलरीत व्हडा दबाज्यान मनयलो। ह्या कार्यावळीक कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, खात्याचे संचालक सगुण वेळीप तशें फोटो पत्रकार संघटनेचे जाळवणदार आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडे हांणी फोटोग्राफर बार्नाबे साफेको आणि तुकाराम फडते हांगा भोवमानीत केले आणि फोटो सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्यांक इनामां भेटयली। ह्या वेळार उलयतना मंत्री गावडे हांणी सांगले की फोटो पत्रकार संघटनेक आणि फोटोग्राफीक उत्तेजन दिवपा खातीर आपूण योग्य ती पावलां उबारतलो। भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतले छायाचित्रकार जे आसात आज खूब एक गोवा फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन नॅशनल लेवलच्या आसलो स्पर्धा घडोवन हे कितें सांगतात की ही जी टॅलंट जी आसा, ही जी कला जी आसा, ती कला तातूंत भितर कॅमेरा भितर आणि नंतर ती लोकांक
तातूंतल्यान जो आनंद जो मेळटा आणि जो आनंद ते पळोवणारे जे आसात ते खूप तातूंतल्यान एप्रिशिएशन मेळटा. आमी सदांच म्हणटात की एवरी वर्क कॅनॉट बी. संवसारीक एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप आयज सावन हंगेरींतल्या बुडापेस्ट हांगा सुरू जाता. आयज पयले दिसा ह्या सर्तींत भारताचे 9 खेळगडे वांटेकार जातले. ऑलिंपिकांत भांगरा पदक जैतिवंत धीरज चोपडा भारतीय पंगडाचे फुडारपण करतले. भारतीय खेळगडे 15 सर्तींनी वांटो घेवपाचे आसात. हातूंत 11 दादले आनी 4 बायलां खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. आयच्यान सुरू जावपी ही सर्त 27 ऑगस्टाक सोंपतली. ह्या आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन सर्तींत संवसारांतले लागीं 200 पंगडांतले 2100 परस चड खेळगडे वांटेकार जाले. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.